राजधानी पणजी आता वेगवेगळ्या कारणाक लागून परतून खणल्या. वता थंय धुल्ल आणि माती सचल्या. येरादारी खातीर रस्ते लेगीत बंद केल्ल्यान आता लोकांची बरीच गैरसोय जावपाक लागल्या. सांतिनेज जंक्शन ते डॉन बॉस्को हायस्कूल मेरेनचो रस्तो बंद केला. हाका लागून आता राजधानीत येरादारीची कोयणी जावपाक लागल्या. आम्ही सध्या असा डॉन बॉस्को हायस्कूल जे आसा त्या जाग्यार आसा आणि तुम्ही पळोवंक शकता की हांगासरलो रस्तो जो आहा तो पूर्णपणे बंद आसा, कारण हांगासर कामां चालू आसा. अंडरग्रावंड केबलिंग आसतली, पायपलायनीची कामां आसतली, ती कामां चालू आहा. सेम हो जो रस्तो फुडें वचून सांतिनेज जॉयन जाता तो सांतिनेज रोडूय फूल बंद आसा. आनी हो फूल स्ट्रेच बंद आसल्या कारणान पणजे शहरान जी ट्राफीक जाता, मेनली जो सांतिनेज वयता त्या रस्त्यार जे ट्राफीक जाता, कंजेशन जाता, हेचो लोकांक खूब त्रास जाता. त्याच्या भायर आमी पळोवंक शकता दोनूय सायडीन गाडयो पार्किंग आसता. शॉपान येयले आसतले लोक किंवा जे लोक पणजेन कामां करता तेंचे दोनूय सायडीन गाडयो पार्क आसल्या कारणान ट्राफीक कंजेशन जे आसा ते खूब वाडलेलें आसा. डॉन बॉस्को स्कुलाच्या सायडीक आसल्या कारणान डॉन बॉस्कोन येवपी भुरगीं आसतलीं, टिचर्स आसतले, स्टाफ आसतलो तेंकांय त्रास ह्या सायडीन हांगा पळोवचें पडटा. तर काम जें आसा तें कितले बेगीन जातलें हे दखल जी आसा ती त्या डिपार्टमेंटान घेवपाची गरज आसा. आनी हे काम बेगिनाच बेगीन कंप्लीट करून हो रस्तो मेकळो करचो, कारण हो खूब बिजी रस्तो आसा पणजे शहरांतलो. एवरी वीक हांगासर जे फूल वीक कामाक येवपी लोक आसा ते लोक ह्या रस्त्यातून येता वयता. हांगासरूच फुडें मातशें कांय अंतराचेर पेट्रोल पंपूय आसा, त्या कारणान पेट्रोल घालपाकूय कांय लोक येतात. सो हो खूब रोड जो आहा तो बिजी रोड आसा आनी हो रोड बेगिनाच बेगीन जावचो आनी लोकांक जो त्रास सद्या पडटा ट्राफिकेक लागून कंजेशन जाता तो त्रास जावचो न्हू, म्हणून डिपार्टमेंटान हो रोड जो आसा बेगिनाच बेगीन पुराय करचो अशी लोकांची हांगासर मागणी आसा. अश्यो अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येतलो. पळयत रावत भोवशक्ती.